गोंयांत केळी, नाल्ल, सुपारी, मिरसांग, जायफळ, हळद, नाशणे, काळे तांदूळ अशी वेगवेगळी लागवड केली वता. पूण आतां ह्या पिकां वांगडाच लोक जोड वेवसायांत रमतात. असोच एक प्रयोग म्हूण आनी शेत बागायतीक चालना दिवपा खातीर शिगांवच्या ह्या दोगांय भावांनी नाचण्याचें शेत लावपाक सुरवात केला. पळया हो खाशेलो रिपोर्ट. आम्ही जवळजवळ 1 एकर नाशणं रोयला आणि आतांच ताका ही कणसां फुटलेलीं आसा. प्रोसिजर म्हळ्यार पयलीं तेजो तरवो घालचो पडटा. तेजे नंतर आमचे कडेन पावर ट्रेलर आसा. पावर ट्रेलरान आमी तें फोडलां तेजें आनी तेजे नंतर आमी आमची कामेरी घेवन नाशणो पेरला. आतां तो उबो जाल्लो आसा. आतां सहकार्य चड म्हळ्यार म्हाज्या भावाचें सगळें तोच पळयता. हांव फक्त हांगा तेजें हँडलिंग करतां. हेजे पयलीं आमची उसाची पीक आसताली. आतां फॅक्टरी बंद जाल्ले कारणान ती आतां सगळ्यांकूच खबर आसा. आतां आमी हे वेवसायाक मातशे भितर सरल्या. हे 3रे वर्स आमी नाशणो रोयता. सद्या तरी अजून कांय ना, मार्गदर्शन ते दिता, पूण आमी आमचोच खर्च करून सद्या करता. आनी सद्या आमकां 1 किलो नाशणे एग्रीकल्चरान दिल्ले. तेंची पीक आमी काडलेली आसा. पोरू नाशणो रोयल्लो, पयल्या वर्सा नाशणो रोयल्लो. पोरू आमी थोडोच नाशणो रोयल्लो. आमकां जवळ एक 2 क्विंटल सुमार नाशणो जाल्लो. बरो मेळटा. हय, पयलींच्याच वर्सा आमकां 4 क्विंटल नाशणो जाल्लो. शिगांव विनिगाळ वाठारांतल्या अशोक देसाय आनी उल्हास देसाय ह्या दोगांय भावांनी 1 एकर जमनीत नाशण्याच्या शेताची लागवड केला. पयलीं हे दोगूय भाव उसाची लागवड करताले, पूण संजीवनी साखर कारखानो बंद पडिल्ल्यान नाशण्याचें पीक घेवपाक सुरवात केली. तशेंच भेंडे, वांयगे, तांबडी भाजी सारखे हेर भाज्याची लागवड करता, अशें शेतकार उल्हास देसाय हांणी सांगले. जनावरां खातीर हांगा रावचें पडटा पडोवन. जनावरां मेन म्हळ्यार दुकरां तर कांयच दवरिना. नाशणो म्हणलो म्हणटकीर वासान येता दुकरां. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार माकड खेती तर आमकां कांयच हांगा हालचाल करूं दिना. हांगा सामकें पडोवन रावचें पडटा, जाल्यारूच आमकां कितें पीक मेळपाची. वन खात्यान कितें तरी उपाय करूं जाय न्हू तेंचेर. नाजाल्यार आमचें हें पीक इतलें काडून एका दिसान नश्ट करून खाल्लें जाल्यार मागीर तें वायाच गेल्याक जमा न्हू. वन खात्याक कळोवचें पडटलें हेजे मुखार. हेजे पयलीं आमी आजून पर्यंत कळोवना. नुकसाणी जाल्ली आसा, पूण आतां हेजे मुखार आमकां कळोवचें पडटलें कित्याक अंदू आमी चड पीक घेतलेली आसा. सद्या मायनींग बंद पडलेलें आहा. मायनींग सोर्स कांय ना. आमी तेजेरूच सद्या चलयताले. जागा असले आमच्या. जनावरां लागून आमी सोडलेले, पूण परत सद्या ते वेवसाय आमकां येवचें पडले. आनी कितें तरी काम केलें बगर कांय पोट चलपाना न्हू. पळय कशें आसा, जेंकां मेवळ्या काम मेवळा. हांगा गोंय तर आतां 2nd नंबराचेर पावल्लें आसा बेरोजगारीन. आनी सद्या तेंच्यांनी आपली कितें तरी असो करचोच पडटलो. खेती वेवसाया वयचेच पडटले. चारूय दिशेन जंगल आशिल्ल्यान रानटी जनावरां खूब त्रास करता. चड करून माकड, खेती, दुकोर आनी मोरां लागून शेताचें लुकसाण जाता. देखून सरकारान रानटी जनावरां लागून जावपी लुकसाणाची उपाय येवजण करची, अशी मागणी शेतकार उल्हास देसाय हांणी केल्या. जाल्यार ज्या लोकांची जमनी आसात तांच्यांनी आपली जमीन पडींग पडपाक दिवची न्हय. सरकारी कामां सोदच्या परस वेगवेगळे पीक घेवन शेतां उत्पन्न करचे, अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. आमी शिगांव वनिगाळ म्हण थंय आसा. ज्या जाग्यार अशोक देसाय आनी उल्हास देसाय हे जे 2 बंधू आसा, तेणी आपली वडिलोपरची जी जमीन आसलेली ती तेणी हांगा मशागत केल्ली आसा. वडील तेजे वडील जे आशिल्ले ते तेन्नाच्यान ऊस करताले. आनी सद्या शुगर फॅक्टरीचें वातावरण सारकें ना. बंद आसता, चालू आसता आनी तांकां सदांच जाता म्हणून तेणी थोडोच ऊस दवरला आनी आपल्या उरलेल्या 1 एकरी जमिनी तेणी नाशण्याचें पीक घेतलेलें आसा. नाशण्या बरोबर तेणी आपल्याक वांयगी पीक घेतलेलें आसा, वालू घेतलेले आसा. तेन्ना अशे तरेन तो पीकय घेता आनी स्वता पुरती तरी जायना. सरकार म्हणटा की आत्मनिर्भर जावचें म्हणून हे दोगांय भाव स्वता हांगा काम करता. जावं कितें आसा तें सगळें पळयता आनी हो मोठ्या प्रमाणान हांगा नाशण्या पीक घेता. पोरू तेणी नाशणे रोयल्ले 1-2 क्विंटल सुमार ताका नाशण्याची पीक मेळयली, पूण इतलें घालूं नाशिल्लो, कमी घातलेलो. अंदू तेणी जवळ जवळ भरपूर नाशणो केल्लो आसा. तेन्ना तांकां दिसता की देवान आमकां हो जो नाशण्याची पीक आहा ती बरी करून दिवची. आनी सायडीन चारूय बाजूनी रान आसल्या कारणान रानटी जनावरां जी आसा तो माकड उपद्रव आसा. माकडाचो उपद्रव भरपूर आसा. माकड आसा, दुकरां आसा आनी सायडीन कुशीन गोवे रेडेय भोंवलेले आसा. तेन्ना ते इतलेंच मागता की सरकारा कडेन की आमकां रानटी जनावरां पासून खंयच्यान तरी एक उपाय योजना करची, अशी तेंची म्हणणी आसा.
आनी अजून पर्यंत तेंच्यांनी गेल्ले वर्सा तेंगे हारलेले आसा पूण तेंच्यांनी वन खात्याक तक्रार करूं नासलेली. अशेंच तरी सिच्युएशन उरले आनी आर्थीक लॉस तांकां जर सोशीत रावले जाल्यार तांकां वन खात्यान तक्रार दिवची पडटली अशेंय तेंचें म्हणणें आसा. तुमी पळयता की म्हाजे फाटल्यान तो नाशणो रोयला तो दोगांय भावांनी आनी तेजी जे कुटुंब आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी लागून तेजें काम केल्लें आसा आनी वेवस्थीत ताका आतां नाशनाक कणसां येयल्ली आसा. जी कणसां येयली आनी 1.5 ते 2 म्हयन्यांनी ती कणसां काडपाची जातली. आतां निकतो पावस गेल्लो आसा मागीर तांकां आनीक थोडे दिसान तांकां एक उदकाचो फवारोय जाय पडटलो. तो तेंचे पंप अरेंजमेंट सगळें आसा. गोमंतक TV खातीर शिगांव वनिगाळच्यान एकनाथ खेडेकर.